ग्रासिनाक फुडल्या शिक्षणा खातीर लागपी कसली मजत करतलो अशें आश्वासन आमदार आंतोन वाझान दिलें. नीट परीक्षेत गोंयांत पयले आयिल्ले ग्रासिना कुलासो हाका तांच्या घरा कडेन वचून परबी भेटयल्या उपरांत आमदार उलयतालो. मजगतीं नीट परीक्षेत गोंयांत पयले येवपाक आपल्या पालकांनी आनी शिक्षकांनी तेंको दिलो. फुडल्या दोतोराचें शिक्षण घेवपा खातीर दिल्लीच्या बऱ्या कॉलेजींत वयतले अशें नीट परीक्षेत गोंयांत पयले आयिल्ले ग्रासिना कुलासोन सांगलें. सुवातेर हांव आमच्या ग्रेसिनाक कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच तेच बरोबर ताची फॅमिली, ताचो डॅडी, ताची मामी, ताकाय कॉंग्रेच्युलेट करता. जे मेरेन ते ताची मामी डॅडी ना ते मेरेन ताका म्हाका सर बुस्ट मेळ्ळो ते डॅडी मामीचो. आनी ते आयज हांगासर आमचे एक बारीक समाजाचें जे भुरगें आयज ऑल गोवा लेवलाचेर पयले पावण्यार येता. पयलो मार्क्स घेवन इतले मार्क्स घेवन तें आयज आमचे गोंयचें नांव राखलेलें आसा. हांव खरेंच ताका परत कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी अशेंच हांव जाणा हांवें आयकलां प्रमाणे तें एक डॉक्टर जावपाक सोदता आनी डॉक्टर खरेंच ताणें बरो एक डॉक्टर जावचें अशी आमची ताका एक विनंती आसा. आनी हांव सोजमता तें आमचें गोंयचें बरें नांव वयर काडटलें अशें सोजमता. आनी हांव सोजमता तें कसलेय टायमार आमकां आयज MLA कुट्टायचो आनी आमचें तें गांवचें म्हाका दिसता तो डॅडी आमच्या कुट्टायचो केलोसीं रावपी, पूण ती कांय घरां कामाक लागून शेपेड्यांक वयतालो तो थोडी वास्को रावता आसलो, पूण सारको गांव आमचे कोर्ताली आनी मुरगांव तालुका. ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या कुट्टायच्या नांवान एज अ MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनीक हांव फुडें ताका कसलेंय म्हजे सायडीन कितें तर जाय कसलोय तो हेल्प जाय माउंट जेरूल ग्रेसिना म्हजो सायडीन तुका सदां हेल्प आसतलो. आनी तुवें जाता ती भाशेन शिकचें आनी तुजे डॅडी मामीचें वा तुमचे फॅमिलीचें नांव वयर काडचें. I'm feeling very nice. I remember when I started coaching that time, I've been a Goa board student, so we have this sort of mentality that CBSE students are way smarter than us. So initially when I started with that, and most of the CBSE students also they take coaching. So when I joined my coaching, I was with the mentality that okay, I will be an average student and will get good enough marks. Initially, I also found it very difficult to cope up with the studies, and I was thinking of quitting coaching. But then my mother, she said, "Go ahead, let's see what's happening." And I just went ahead, and even my teachers have supported me. My school teachers, my coaching teachers, my parents have always been very supportive. You challenge yourself every day. Yes. So your future plans, we hear you want to be a doctor. Yeah, I'm thinking of going outside Goa, pursuing outside Goa in one of the top colleges in Delhi.